टू अस म्हणजे आमचे कुणगोळे ती खूब ल्हान आसत पूण तांकां देवाच्या मोगाची ओळख मेळ्ळ्या त्या देवाचे मोगाचे ओळखी वरवीं ती आमकां सांगूंक शकता ती आमकां सारकी दिशा आसा ती दाखोवंक शकता सो तेच भाशेन जें म्हजें कलीग आसलोलें शी वॉज मच यंगर मे बी 10-12 years younger to me and she told me Simitra, why don't you go and attend a retreat at Logos because teka suy asli orsa whenever she wanted to she would go and tene maka खूबदां सांगलें before I felt sick also she told पूण म्हज्या कानान तें वसोंक ना because everything was good no so जेन्ना आमच्या जिवितान सगळें बरें चलता तेन्ना देवाचो उडगास येता चड करून येयना न्हू चड पावटी येयना कित्याक एवरीथींग इज गूड न्हू देन वाय वी वील गो सिकींग सो म्हाकाय ताणें खूबदां सांगलें ती हाजे पयलीं रिट्रीटाक वचून येयल्ली शी एन अनदर कलीग आय वूड लिसन एक कानान आयकलें दुसऱ्या कानान भायर सो आय वूड नॉट रियली पे अटेन्शन आय वूड नॉट पे अटेन्शन सो जेन्ना म्हाका तांच्यांनी सांगलें आतां हांव आय एम इन अ हेल्पलेस सिट्युएशन सो जेन्ना म्हाका तांणी सांगलें आय टूक अ डिसिजन ओय जेन्ना हांव बेंगलोर वयतलें आय वॉज सपोज टू गो टू बेंगलोर टू मीट अ डॉक्टर तेन्ना हांव वयतलें सो द वर्ड which was given to me regarding going to the house of God to go and pray त्या वेळार जी खूब वर्सां पयलीं तांच्यांनी सांगलोलें इट मेड नो डिफरन्स पूण इट वॉज एन इन्विटेशन म्हाका तें एक इन्विटेशन येयलोलें पूण तें इन्विटेशन हांवें पयलें घेवंक ना जेन्ना म्हाका गोमलें की आतां हांव त्रासान आसा देन आय वेंट एन आय एक्सेप्टेड दॅट इनवायट सो जायते पावटी आमकां देव जेन्ना आमकां आपल्याशी आपयता ही कॉल्स अस मेनी अ टायम्स थ्रू डिफरंट पीपल इन आर लायफ्स जावं आमचीं घरचीं शेजारी फ्रेंड्स कलिग्स पूण आमी कितें करता मागीर पळोवया तें रिटायर जातकर पळोवया नाव आय एम वर्कींग न्हू आतां लीव काडून कोण वयतलो this same person would give that response अरे वर्साक लिमिटेड लीव मेळटा आनी ती लीव घेवन रिट्रीटाक वचपाचें ती लीव म्हणजे हॉलिडे न्हिदप भायर वचप भुरग्यां बारप कितें करप रिट्रीट गेलें म्हणटकूच लिवूच काबार सो चिंतप कितें वॉट जेन्ना हांव खंय वयता म्हाका थिंगा कितें एन्जॉयमेंट मेळटा कितें एंटरटेनमेंट मेळटा तशें पूण जेन्ना ह्या रेतिरान हांव गेलें आनी मागीर म्हजी आय स्टार्टेड अंडरस्टँडींग द लव ऑफ गॉड तेन्ना म्हजे भितर एक चेंज आयली एन्ड आय अंडरस्टूड दॅट गॉड इज ऑलवेज वेटींग फॉर अस देव आमकां सदांच रावता ही इज अ फादर एन्ड ही इज ऑलवेज वेटींग फॉर अस आनी तो आमकां सदांच रावता पूण आमी फाटीं सरता आमी सदांच फुडें येना आमी आमचेच भितर त्रास आसा कितें आसा भितरूच घुस्पट्टा लायक वी आर स्ट्रगलींग देर इज अ बॅटल वीच इज गोईंग ऑन बट वी आर नॉट रेडी टू कम इन टू गॉड्स प्रेझन्स बट praise be to God at that point in time I took that decision I went to a retreat that one day retreat was followed by another 3-day retreat एक रेतीर केलो लोगोस आनी एक रेतीर केलो ताबोर आनी जे मनीस केन्ना रेतिरांक वचोन आसलोले ह्या टायमार वेन द इवल केम वेन द सिकनेस केम माय डिरेक्शन चेंज्ड म्हजो फोकस खंयच्यान गेलो देवाचेर गेलो पयलो खंय आसलो कामाचेर पयशांचेर कुटुंबाचेरूच आसलो सो म्हजी फाट आसली देवाक आतां म्हजें डिरेक्शन change जालें and after my direction got changed I'm not really going through all of the things that went on with the treatment and the healing but एकूच हांव सांगूंक सोदतां कितें जेन्ना हांव इगोर्जेन वचोंक लागलें रेतिरा because of the retreat I found a deep connect with the Eucharist हांव मिसाक जेन्ना वयतालें आनी हांव क्रिस्त प्रसाद शेवतालें at that point in time there was this connection between me and God जेन्ना पयलें जेन्ना हांव
कुमिन्यांव घेताले, when I would receive the Holy Eucharist, it was just like a symbolic, एक symbol शें तें. मिसान गेले म्हणटकूच कुमिन्यांव घेवंक जाय, तितलें तें काळजांतान एक बिलिवींग आसोंक ना. पूण जेन्ना हांवें रेतीरान भाग घेतलो तेन्ना जेन्ना म्हाका समजणी मेळ्ळी देवाच्या मोगाची आनी कसो देव मनशा मोदें येता, तेन्ना ही क्रिस्त प्रसादाची I developed a loving relation, because God comes down in the form of Eucharist, and that bread enters into our life. So je munis kennach weekday torut out of questions. Weekday tor kenna misak mole वसोच नासलें हांव. कायदो कितें, केन्ना वचपाक जाय कायद्या प्रमाणे, संडे वचोंक जाय. सो कायदो पाडूंक संडेचे वयतालें. तेंय जाल्यार सगळी संडे न्हू, केन्नाय लेट उठलें, एक्सक्यूज कितें, वीकभर काम करता न्हू, वीकभर काम करता, देव समजतलो, देव समजतलो, हांव कित्याक येवंक ना तें, इट्स ओके. वन संडे इफ यू मिस इन अ मंथ इट इज ओके. सो जेन्ना हांव इगोर्जेन कायदो पाडूंक वयतालें तेन्ना इट डिडंट मेक अ डिफरन्स. म्हाका कांयच डिफरन्स आसोंक ना तेन्ना, गेलें वसोंक ना. आय कॅन से टुडे इट इज क्वायट एम्बॅरसींग, बट दॅट वॉज द फॅक्ट ऑफ दॅट टायम. कितें, अरे मिसा वचना जाल्यार लोक कितें म्हणटलो, ही आनी इगोर्जे पासून येयनाय, देव आनी दवरमू ना. सो कित्याक लागोन, टू show to the society. This was Simitra before I had a understanding and an encounter with the Lord. कित्याक जायते पावटी आमी थोड्यो वस्तू कोत्ता, कित्याक पासत कोत्ता, समाजाक पासत. समाज कितें म्हणटलो, ट्रेडिशन आमी फॉलो करिना, उमक्यो वाती लायना, उमके फुलां घालिना, उमके दिसा उपास करिना, लोक कितें म्हणटलो. जोरी तर आमी धर्माच्यो कसल्योय वस्तू लोकां पासत करता जाल्यार तें करून आमकां आमच्या जिवितान कित्याक फायद्याक पडचें ना. इवन इफ आय एम डुईंग अ रोजरी, जावं हांव एक तेर्साचें मागणें करतां, पूण तें तेर्साचें मागणें करता आसतना हांव कितें म्हणटा तें म्हाकाच खबर ना, कित्या पासत म्हणटा तें म्हाकाच खबर ना. आय एम जस्ट सेयींग इट. कितें म्हणटा न्हू, रट्टा मार, कितें म्हणटा, तेंच परत परत म्हणलें, तेर्स जालो. सदांच घराब्यान कुटुंबान तेर्स आसूंक जाय, तेर्स जालो. पूण म्हाका तर खबर ना हांव तें कित्या पासत करता, तें म्हाका फायद्याक पडचें ना. इन द सेम वे, जोरी तर हांव दिसा दिसपट्टी मिसान वयता आनी हांव तर म्हाका तर खबर ना कित्याक हांव मिसाक वयता आनी मिसाचेर कितें जाता, जाल्यार तें म्हाका म्हज्या जिवितान बरेंपण फायद्याक कित्याकूच पडचें ना. समजिला? सो जेन्ना हांव मिसान वचोंक लागलें, पयलें कित्याक वयतालें, कायदो पाडूंक, समाजाक दाखोवंक ना, लोक कितें म्हणटलो, ही मिसा पासून येयना. बट मागीर कित्याक वचोंक लागलें, बिकॉज आय अंडरस्टूड वॉट हॅपन्स एट मास. सो आयज आमी through this experience of how the Lord has showered his love upon me, आनी कशें म्हाका बरेंपण मेळ्ळां, ताका लागून हांव शिंकतालें आनीक आनी आनीक अदीक शिंकतालें ऑन द युकरिस्ट, जीजस एज द ब्रेड ऑफ लायफ. तर आमी हेजेर आयज थोडें शिंकुया? या, ओके. Brother, can we have Matthew 14, okay. We start with Matthew 14. So Matevacha pustakan, we will not read through all the scriptures. Matthew 14, तितून कितें आसा, जुआंव बातिस्ट जेजूचो कोण आसलो? Leave it here. जुआंव बातिस्ट जेजूचो कोण आसलो? कोण आसलो? आमी उलोवया न्हू.
सिंपल, कांयच डिफिकल्ट हांव विचारचें ना, अवघड कांयच विचारचें ना. जें आमी ऑलरेडी जाणा तेचेरूच आमी थोडोसो नियाळ करुया, कळ्ळें न्हू. जेजू जुआंव बातिस्ट जेजूचो कोण आसलो? काजन आसलो. तर जेन्ना हेरोदीन जुआंव बातिस्ताक जिवेशी मारलो, ताजी तकली कातरली. कित्याक? ताचे वायट कर्तुत्वांक लागून जो जुआंव बातिस्त ताका सांगतालो ते ताचे भावाचे बायलेक घेवन आसलो, तिका तें आवडनासलें. सो तिणें सोयेक पळोवन जेन्ना ताची धूव बरी भाशेन नाचली आनी राजान ताका सांगलें तूं कितें मागीत तें हांव तुका दितलो, आनी तेन्ना आवय कडेन मेळून ताणें जुआंव बातिस्ताची तकली मागली. तो जुआंव बातिस्ताक जिवेशी मारलो. तेन्ना जेन्ना जेजूचो काजनाक जिवेशी मारलो, जेजूक दूख जातोलें? जातोलें? हय. आतां आमच्या कुटुंबांनी जायते जाणांची घरचीं, सोयरीं, फ्रेंड्स मरोन वयता. मरोन सगल्यांक आसा न्हू. सगल्यांच्या कुटुंबान कोण ना कोण मरोन वयता. जेन्ना घरचो आमचो कोण मरता तेन्ना आमकां दूख जाता. दूख जाता न्हू. तर हें जेन्ना दूख जाता तेन्ना आमचो स्वभाव कसो आसता. आतां समज फामिलीन कोणूय मेला आनी कोणाकूय तरी शेजाऱ्याक आदार जाय, थोड्या दिसांनी कोणाकूय तरी आदार जाय. मागीर जायते पावटी आमचें चिंतप आनी आमचें उलोवप अशें जाता काय ना आतां आमी मोर्निंगान आसा, मागीर दुसऱ्याक कित्याक कशें हेल्प करपाचें जाता. Do we think now I am in mourning, so I cannot help anybody? सारकें? तर आमी कितें करतात, आमचें जें लॉस आसा तेजेरूच आमी दोळे दवरून रावता. नो, माय ब्रदर डायड, सो नाव आय कॅनॉट गो आवट, आय हॅव टू स्टे इनडोर्स. पूण जेन्ना जुआंव बातिस्ताक मारलो तेन्ना जेजूक दूख जालें. एंड दॅट इज वॉट मॅथ्यू चॅप्टर 14 tells us. ताका दूख जालें, तो एकसुरे जाग्यार गेलो, पूण लोक ताजे फाटेक आसलो. आनी तेन्ना जेजून आपल्याचेंच चिंतलें काय लोकाचें चिंतलें? लोकाचें चिंतलें न्हू. तो थंयच बसून रावंक ना आतां म्हज्या काजनाक मारला घोडे म्हाकाय मारतले तें चिंतून रावंक ना. तेच भाशेन जेन्ना आमच्या जिवितान कितें वायट घडटा, जें कितें घडटा, इट इज नॉट दी एंड. तें एंड न्हू, थंयच सोंपना. जिवीत फुडें वचोंक जाय आनी तेजेरूच तरी आमी दोळे दवरून रावलीं जावं इट मे नॉट बी डेथ ऑलवेज. घोडे कोणाचोय जॉब गेलो, कोणाचें घोडे काजारान प्रॉब्लम आहा, मॅरेज इश्यूज, कोणाचो जॉब गेलो, कोणाचीं भुरगीं आयकोना, कोणाक दुयेंस जालें. सो ह्या घोडेन तर आमी तेजेरूच नदर मारून रावलीं जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक शकता. असले घोडेक तर आमी जें म्हज्या जिवितांत वायट घडटा तेजेरूच दोळो दवरून रावलो. म्हजी सर्वीस गेली, आतां हांव कितें करतलो? बसून म्हणटलो सर्वीस ना, जॉब ना, पयशे ना. सो इट इज अ सिक्वन्स. कोणें विचारलें, आरे बाबा कसो आसाय तूं? कितें सांगू तुका, सर्वीस ना, आतां बोड्सान एक पयसो ना. सो खंय आसा आमचें सिंतीद आनी मन? खंय आसा? जें कितें घडटा तेजेर आसा. पूण खंय आसूंक गरज? देवाचेर आसूंक गरज. सो जसो जेन्ना जेजून आपलें ध्यान मन आपल्या मिशन, जेजूचें मिशन कितें आहलें? जेजू जेन्ना संवसारान आयलो मनशाचे सोडवणे पासत तो आयलो. सो सोडवणे पासत आयलो, जांचेर देंवचार आसलोले तेंचे देंवचार काडले, जीं बरीं नासलीं तांकां बरीं केलीं. सो ही हील द सीक. सगल्यांक बरीं केलीं वो अर्द्यांक सोडलीं? सगल्यांक केलीं. शुअर? सगल्यांक केलीं. मागीर जेन्ना जेजून सगल्यांक बरीं केलीं, आमी मानून घेता जेजू क्रिस्त इज द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर. खंयचें स्क्रिप्चर आमकां सांगता?
Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. The word of God tells us that Jesus is the same yesterday, today, and forever. So जेजू जेन्ना संवसारान आसलो ताणें सगल्यांक बोरींग केली. सगल्यांक बोरींग केली. तो जेजू आयजूय सेम. सो ताणें सगल्यांक बोरींग केल्ली आसा. मागीर आमचे मदें कोणूय दुयेंत आसा जाल्यार आमचो भावार्थ कितें आसूंक जाय? दुयेंसाचेर दोळे दवरून रावंक जाय काय जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय? जेजूचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो जायते पावटी जेन्ना आमी आयकता, आमी वाचता, तेन्ना एकदम सोंपें दिसता न्हू. म्हणोंक एकदम सोंपें. पूण जो मनीस कोश्टान आसा, जो मनीसाची भलायकेन जाका पिडा आसा, त्या मनशाक इजी जाता काय? इजी आसता? कितें जाता? ह्या वेळार कितें जाता? जो मनीस त्रासान आसा. लेट अस टेक अ पर्सन हू डज नॉट हॅव अ जॉब. सिर्वीस ना आनीक बोडसान पयशे ना. मागीर कितें जाता? कसलीं चिंतनां येता? कसलीं चिंतनां येवंक शकता? ओके, वॉट इज द यूज ऑफ माय एज्युकेशन? इतलीं वर्सां शिकलां हांव, कसलो फायदो? सो देर इज अ क्वेश्चन मार्क. मागीर I am highly educated, but I don't have a job. So what is the use? Magir कितें जावंक शकता? Praise God. Depression. म्हणजे anxiety. मागीर सगलो वेळ चिंतप खंय? म्हाका सिर्वीस ना. सो जेन्ना मनीस म्हणटा म्हाका सिर्वीस ना, जाल्यार ताजो फोकस खंय? ऑन वॉट इज लॅकिंग. पूण कितें ना तेजेर. सो आमचो फोकस खंय आसूंक जाय? जेजूचेर. आतां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, फिलिपियन्स 4:19. थँक यू जीजस. सो हे आमकां जेजूचें प्रॉमीस आसा. माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन ग्लोरी इन क्रायस्ट जीजस. पूण जो मनीस बेकार आसा, बोडसान एक पयसो ना, इजी जाता? जायना न्हू. म्हणटोकूर आमी जें इजी आसा तें करूंक फावो, ओ जें सोत आसा तें करूंक फावो? सो इट वील नॉट बी इजी. एंड इट्स जेजू फुरसार वचोन मेलो. वॉज इट इजी? इजी जावंक ना न्हू. Even when he has been the Son of God, when he has been without sin, देवतो. पूण because he had come, एक मनीस म्हूण हे संवसारान आयलो म्हणटकूच जे त्रास आनी जे कोश्ट तुका आनी म्हाका अणभवता, तेच त्रास आनी कोश्ट जेजूकूय भोगले न्हू. सो आतां आमच्या बोटाक एक धाकलोसो एक कांटोच लागलो, ल्हान कांटो लागलो. आमी घेवन बसोना सगल्यो वोगोत, केन्ना तो भायर सरतलो, भितर उरल्यार घोडये मातेर जातली. इल्लोसो कांटो लागल्यार सुद्दां आमकां त्रास जाता. पूण आमी जाणा जेन्ना जेजूक फुरसार मोरोंक वसोंक जाय आसलें तेन्ना ताका सोयतींचो मार घातलो. सोयतींचो मार म्हणल्यार त्यो सोयती ज्यो आसा तितून ते वूड म्हणजे फातर, शिशे, बोन्स सगळे घालून ते तिरांक बांदताले आनी अशे मारताले. आमकां एक कांटोच तोपल्यार इतले त्रास जाता. नाव इमॅजीन ताका एका खांब्याक बांदून, ताचे हात बांदून ताका सोयतींचो मार घातलो. हें मरण सोंपें? सोंपें न्हय. पूण जेजून आपकुशीन आमची सोडवणी पासत तें मानून घेतलें.
ताणें कांय पातो करूंक ना, कांयच वायट करूंक ना. तरी आसतना इतलो देवान मोग केलो, जेजून आमचो मोग केलो, ताचे पासत ताणें आपुणूच खुर्सार मरोंक तो फाटीं सरलो ना. कोणा पासत? आमचे पासत. जेन्ना ताणें आमचो इतलो मोग केलो तेन्ना आमी ह्या मोगाचेर बावाड दवरूंक गरज? ह्या मोगाचेर आमकां आमी दुबावंक फावो? विस्वास दवरूंक. समज एक कपल आसा, एक कपल आसा, निकतीच आमी वॅलेंटायन्स डे सेलिब्रेट केल्या न्हू, 14th फेब्रुवारी. सो ते कपल जोडे आसा ते एक बरो गिफ्ट हाडून आपल्या मोग्याक दिता. सो द बॉय ब्रिंग्स इन गिफ्ट्स, से iPhone or a very expensive watch. What will it mean to the person who's receiving? इतली एक्सपेन्सिव 1 लाख or 1.5 लाख मोडून आपल्याक हो गिफ्ट हाडला. सो कोण तो रिसीव करता तेका कसली भावना येतली? Yeah, so the person will think, because he has spent so much and cared to give this for me, this is expression that that person loves me. Okay, right? Ata, yeah, 1 lakh or whatever money is spent is giving that person the assurance that he loves me. How much more assured should you and I be when God Himself has come down and died on the cross? मोगाच्या भावा भयणींनो, जेन्ना जेजून येवन आपलें जिवीत समोर पिलें, फुरसार तो मेलो, there is no greater love than this. There is no greater love than this, that a person gives up his life. आमी केन्नाय कोणा पासत मेल्या काय मेल्लीं जाल्यार जिवी उरची नासली न्हू. पूण जायते पावटी आमी कितें म्हणटा, हांवें हाचे पासत कितलें केलें पूण अनपकारी. हांवें हांचे पासत कितलें केलें पूण उपकारूच ना. Is Jesus qualified to make this statement? Is he qualified to make the statement? Yes. ताणें आपलो जीव दिलो आनी आमी ताची पोरजां. कितले पावटी आमी देवाक आर्गां दिता काय? He gave his life. पूण आमी फकत ताचे फुडें वचोन we go and we say, Lord, तुवें म्हाका हें दिवंक ना, तुवें म्हाका तें दिवंक ना. आमी जेन्ना मिसान वयता, कितले पावटी आमचीं काळजां आर्गांच्या मनान आसतात आनी कितले पावटी आमची मागणी, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका तें जाय, जसो की देव एक स्टोर किपर जाल्ल्या भशेन. जेन्ना आमी मिसाक वयता तेन्ना आमी चिंता काय की देवान म्हजो इतलो मोग केला, देवान म्हजे पासत सगळें केल्लें आसा, आतां हो वेळ हांवें देवाक आर्गां दिवन सारूंक जाय. I have to praise God, I have to thank God, and I have to be willing to stay in His presence. जाता काय सगळे पावटी? ओ फकत आमचें लिस्टूच काबार जायना? लिस्टां लांब आसता? वय काय ना? म्हजें आसतालें. म्हजीं लिस्टां लांब आसतालीं. You want to pray for your children's education, you want to pray for a good house, you want to pray for a good car, want a good job, promotion जाय. मागीर आमी म्हणटा इन्क्रिमेंटाचो टायम येयलो म्हणटकच इन्क्रिमेंट बरो मेळोंक जाय, 2 digit आसूंक जाय, अबाव 15% आसूंक जाय. ही सगळीं आमी वचोन मागता. पूण ज्या मनशाक भावार्थ आसा, ज्या मनशाक खबर आसा जेजून आमचे पासत कितें केलां, आपलोच जीव फुरसार मरोंक दिला, आपलें रगत व्हांवयलां आमच्या मोगा पासत, जाल्यार देव आमकां जेन्ना जेजू आमचे पासत फुरसार मेलो ताजे बरोबर आमकां सगळें दिवचो ना काय? Will God not give us everything else when He gave His only beloved Son? Yes? आतां पळय, हो धाकटो भुरगो आसा, ह्या भुरग्याचें नांव कितें?
जेडन. आतां जेडन तुजो भुरगो? या. सो आतां तुजो यो ग्रँडचायल्ड, तूं ताजो खूब मोग करता न्हू? ओके. आतां तो तर मातशें पडलो आनी ताका एक काट पडलो पांयान आनी इल्लें रगत आयलें, तुका वायट दिसचें ना? तूं कितें करतली? यू विल गो एंड हेल्प हिम, म्हणजे निवळ करची ना? निवळ करची ना? वखद घालतली, मागीर जाय जाल्यार दोतोरागेर व्हरतली. डीप काट आसा जाल्यार मागीर आमी टेटनसाचें इंजेक्शन दितलीं. कित्याक पासत करता? कित्याक तुका त्या भुरग्याचो मोग आसा. त्या भुरग्याचो मोग आसा म्हणटकूर यू वॉन्ट दॅट चायल्ड टू बी सेफ, यू वॉन्ट दॅट चायल्ड टू बी प्रोटेक्टेड, रायट? आतां इल्लोसो काट पडलो, तुजी काळजान इतली माया येयली की तुका जाय आपल्या भुरग्याक कांय चड लागूंक ना म्हूण. मागीर मातशें कुंटूंक लागल्यार आमी कितें करता? बेटा आय टेक एन एक्सरे, वॉट इफ देर इज अ फ्रॅक्चर? हें सगळें आमी चिंता न्हू, कित्याक आमकां आमच्या भुरग्यांक कांयच जाल्लें नाका. आमकां आमचीं भुरगीं हेल्दी आसूंक जाय, बरीं आसूंक जाय. आतां देवाचो एकूच पूत आसलो न्हू? देवाक आपल्या पुताचो मोग आसूंक ना? कसो त्या देवाच्यान आपल्या एकल्याच पुताक धाडूंक जाता ह्या संवसारान मरोंक त्या फुर्साचेर, आनी आनी सिंपल मरण न्हय, नॉट इवन लायक डायरेक्टली वचून मारलो, एक मिनटीन जीव गेलो तसो न्हय. कोश्टांचें, वळवळ्यांचें मरण, सोयत्यांचो मार, पुरीस घेवन दोंगर चड, लोजे, कांट्यांचो मुकूट, विंगडो केलो. वॉट डज दीस सिग्निफाय टू अस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हें आमकां कितें दाखयता? जेजू जो देवाचो एकलोच मालगडो पूत. आयचें आमकां शुभ वर्तमान आसा न्हू? हो म्हजो मालगडो पूत, ताचेर थारलोलें आसा म्हजें दादोसपण. टुडे इज गॉस्पल. या. सो एकलोच मालगडो पूत, पूण तेका ताणें धाडलो आमचे पासत फुरसार मरोंक, आमची सोडवण जावंक. हें आमकां कितें दाखोवन दिता? वॉट डज इट सिग्निफाय टू अस? आमी आतां पळयलां, जेडनाची ग्रॅन्डमा आसा ती म्हणटा तो पडलो, मातशें ताका लागलें जाल्यार निवळ करतली, मागीर वखद घालतली, गरज पडल्यार दोतोरागेर व्हरतली, सगळें करतली. कित्याक? तिका त्या भुरग्याचो मोग आसा. आमकां आमच्या भुरग्यांचो, ग्रँडचिल्ड्रन, नॉट ओन्ली भुरगीं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, इवन इफ it's at workplace, our colleagues, we will express, no? We will express concern and we would want that person to be safe. सोर्गींच्या बापाक नाका आसलें काय आपलो एकलोच मालगडो पूत बरे भशेन ह्या संवसार येवन वचपाचो? Why did he allow that thing to happen to his own son? कित्या पासत? Praise God. Thank you, Jesus. कित्या पासत? Because God loves us. And that is what John 3:16 says. God so loved the world that he gave his only begotten beloved Son, so that whoever believes in him does not perish but have eternal life. So म्हणजे देवान आमचो, आमी पातकी आसली, आमी, we were rebellious, yet he has loved us so much that he could allow his son to be that atoning sacrifice. Okay? आता पळय, you have a daughter, right? Sister Rachel, you have a daughter. आता तुजी धू जेन्ना स्कुलान आसा आनी तिणें कितें तें सदांच बरें कोत्ता आनी ताच्या क्लासमेटान समज कितें तरी कोणाचें चोरलें आनी that child did something which is absolutely wrong, आनीक कंप्लेन गेली ताच्या पेरंटाक, आनी समज ते पेरंट येवन तुका सांगता, सी आय हॅव अ गूड सोशल स्टँडींग and it is a disgrace what my daughter has done. Will you take the blame on your daughter? What will be your response? No. As a mother,
You will not agree to that, You'll say, why? My daughter has not done anything. Then why should I take that disgrace upon me and my family? सारकें? आतां जेजून कितें वायट केल्लें? कांयच ना, कांयच करूंक ना. पातका बीन तो आसलो. बट जेन्ना मनीस कुळान पातकान, when death, sin and death came in due to disobedience of Adam, तेन्ना देवान हें डिसिजन घेतलें की आपल्या हें सगलें जें पातक आसा, जें सगलें वायट, जें नोश्टें आसा, तें आतां आपल्या पुताचेर घालूंक, आनी आपल्या पुताचेर घालूंक सगल्या मनीस कुळाक सोडवून दिवंक. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो हें आमकां दाखयता की कितलो देवाक आमचो मोग आसा तो. आमी आमकां सदांच हो उडगास कोत्ता काय? कोत्ता आमी आमकां हो उडगास. देव म्हजो इतलो मोग करता की ताणें आपल्या एकल्याच मालगोड्या पुताक म्हजे खातीर खुर्सार मरोंक धाडलो. आनी Jesus obeyed until death. जेन्ना आमी हें सोत मानून घेता, जेन्ना आमी हें आमच्या काळजान भितर पुरोयता, and we understand the love of God, म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो, कितले त्रास, कितले वायट, कितले troubles that we may have, आमी केन्नाच निराशी जावची ना. कित्याक निराशी जावची ना? Because when you are convinced that God loves you, and when you know that He could give His only Son for you, excuse me, जाल्यार तुका केन्नाच दुबाव उरचो ना. You will never doubt. So it is important that we first understand and we believe. Praise God. Thank you, Jesus. So, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, तेन्ना तो आपल्या शिसां बरोबर भोंवतालो न्हू, आनी तो तांकां शिकयतालो, आनी तो तांकां he was teaching them. He taught them to heal the sick. ताणें तांकां जे कोणाचे देंवचार आसले ते काडूंक शिकयले. आतां हें जें कितें जेजून आपल्या शिसांक शिकयलां, तें आमकांय एप्लिकेबल आसा? आसा? शुअर दिसता तुमकां? सगल्यांक दिल्लें आसा काय थोड्याच जाणांक? जो कोण सोत मानती तांकां सगल्यांक दिल्लें आसा. गो टू Mark 16:15, sister. Praise God. 16:15. Praise God. Thank you, Jesus. So तुमकां सगल्यांक हें देवान दिल्लें आसा देणें. जशें ताजे आपोस्लांक दिल्लें आसलें, तशें तुमकांय दिल्लें आसा. आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. आमी भावार्थ दवरता काय? देवान आमकां हात दिल्या? सगल्यांक दिल्या? आमी ते हात उजार करता काय देवाचे मोहिमेक? सगलीं कोत्तात. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेन्ना भावार्थी दुयेंतांचेर हात दवरतली, दुयेंत बरें जातलें. कितलीं जाण आमी ह्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता काय? आनी खरेंच आमी ह्या उतराचेर भावार्थ दवरतलीं आसलीं जाल्यार आमचे जिवितान सगल्यो मिलाग्री दिसतल्यो आसल्यो. सारकें? कित्याक देवाचें उतर सोत
देवान जें कितें आपल्या उतरान बरयल्लें आसा तें सोत. तो जेन्ना देवान म्हणलें तूं दुयेंताचेर हात दवरतलें तें बरें जातलें, बरें जावंक जाय काय आनी दुयेंत जातलें? बरें जातलें न्हू. सो तेका लागून जेन्ना हें आमकां जें सोत आमकां कोडोन येता आनी तें आमी विस्वास दवरता, तेन्ना एक भावार्थ्याचें लायफ म्हणजे अ लायफ ऑफ सुपर नॅचरल. जेन्ना तूं पासारूच जाता, ते anointing which is in you is enough to destroy the wickedness, the evil forces around. Praise God. Thank you, Jesus. So let us go to John chapter 6. So you can read from 5 for the benefit of all. We'll read in Konkani, okay? Konkani soglank samjata, no? Soglank Konkani samjata. Don't understand. Okay, I will speak in English. Praise God. Praise God. Praise God. Kityak? Praise Jesus. So, आतां इतलो लोक इतली उरपोन्स जेजू फाटल्यान भोंवताली जाल्यार जेजूक तांचे पोटाची भूक मारप हें जेजूक गरजेचें आसलें? वय, तेमी येवन जेजूक सांगूंक ना आमकां जेवण दी. बट जीसस नोज आर नीड्स. जेजूक ते पोरजेची गरज कितें ती खबर आसली आनी ताकाच लागून ताणें फिलिपाक म्हणलें आमी तांकां कितें खावूंक दिवया. सो आमची जण एकल्याची हांगा कितें गरज आसा ती देवाक पयलींच खबर आसा? खबर आसा? तुमी विस्वास दवरता जेजूक खबर आसा म्हूण? विस्वास दवरता. तरी ताणें कितें म्हणलें? ही सेड दीस टू टेस्ट हिम. Okay, because he himself knew what he was going to do. तो कितें करपाचो आसलो ते ताका पयलींच खबर आसली. पूण त्या सिट्युएशनाक तांकां तें एक टेस्ट आसलें. आतां आमच्या जिवितान जेन्ना कितें त्रास आसा तेन्ना फर्स्ट क्वेश्चन यू शूड आस्क युअरसेल्फ, does my God know what I'm going through? देवा खबर आसा म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें? Sure? 100%? Very good. I like that answer. 100%. 100% देवा खबर आसा. म्हणटकोर जेन्ना देवाक 100% खबर आसा तेन्ना does he also have the solution? आसा solution? आतां देव is God for me or is God against me? God is for me or God is against me, Brother James? For me or against me? For me. Now, everybody agrees God is for me? Now, I have a problem. But I also know and I believe God already knows what the problem is. And I also know God has the solution. आतां म्हाका चिंता आसपाची गरज म्हजें कितें जातलें? आतां हांवें चिंतूंक जाय म्हजें कितें जातलें तें? I have a problem. God already knows about it. God already has a solution for it. He knows what He is going to do. आतां हांवें चिंतूंक जाय कितें जातलें काय म्हूण? So, whatever happens in our life, it happens, it is a test. तें एक आमच्या जिवितांत एक टेस्ट आसता. जिवितान आसता. स्कुलाची भुरगीं, वी हॅव अ टीचर हियर. एग्जाम्स आसता टीचर? आसता न्हू? सो एग्जामीक पास जावप आतां जायते स्टँडर्डान बिकॉज ऑफ द वेरियस डिफरंट एज्युकेशनल पॉलिसीज you may have no fail policy, but that will be up to a particular standard. फुडें वयर शिकोंक वयता तेन्ना टेस्ट आन्सर करूंकूच जाय, एग्जाम करूंकूच जाय. आतां समज टेस्ट दिलें
आनी टेस्ट आन्सर करूंक ना मागीर नेक्स्ट क्लासीन पावतले. No, we come to a stage wherein it is beyond mass promotion. You need to answer an exam and go. So you answer an exam and you don't pass. Will you move to the next class? So आता आमकां दोन सिट्युएशन आसा. एकटो टेस्ट आन्सर कोत्ता आनी फेल जाता. दुसरे क्लासीन पावता ना पावना. दुसरो टेस्टूच आन्सर करिना दुसरे क्लासीन पावतलो. सो टेस्ट आन्सर करिना दुसरे क्लासीन पावना. आन्सर करून फेल जालो दुसरे क्लासीन पावना. सो टेस्ट जे आसता ते आमी पास जावंक जाय तेन्ना आमकां प्रमोशन मेळटलें. आमी दुसरे क्लासीन पावतले. तशेंच आमच्या जिवितान जायतीं टेस्ट ट्रायल्स आडकोळी येता. It doesn't mean like just because there is a test is the intention of the educational institute to throw you out of the school. Supposing tuka pratek eka say now because of mass promotion we can't take the example of 1 to 9th. So we move to the college, higher secondary and college section. Is the intention of the school to send that child packing home because the test will be given and then he will fail and then he can be sent home. तांचो हेतू तांकां ते स्कुलांतलो भायर काडपाचो आसता काय तांकां आदार दिवन तांकां वयर काडपाचो आसता. सो टेस्ट बरें. सो जेन्ना आमच्या जिवितान टेस्ट येता it is an opportunity for us to be victorious. सो त्या टायमार जेन्ना टेस्ट येता तेन्ना जो मनीस चिंतता आतां ह्या टेस्टा उदेशी हांव काबार आतां आनी कांयच जावचें ना, जो त्या मनान चिंतता तशेंच त्या मनशाच्या जिवितान घडटा. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा जिवीत आनी मरण आमची जिबेर आसा. आतां आमची वी हॅव दीस प्रेशियस सिस्टर कोरिन्स मदर. तिच्याय जिवितान ती आपली गोवायकी आयज शेअर करतली. बट जस्ट टू टच अपॉन दॅट, ओके, जेन्ना तिका ही पिडा आसा म्हणून कळ्ळी तेन्ना तिकाय 2 चॉयस आसले. डॉक्टराचो रिपोर्ट आनी जें कन्सल्टेशन आसलें तें घेवन रडपाचें आनी ओगे न्हिदपाचें. जायतीं जाण करता तशें. डू वी सी मेनी पीपल ओन्ली क्रायींग वेन दे गेट द रिपोर्ट? They don't want to do anything. They don't want to go to the doctor. कोणा कडेन उलोवंक नाका. Over, chapter over. आतां time has come to die. But तिणें कितें केलें? आपलो फोकस जेजूचेर घातलो. आनी in this test, so टेस्ट जेन्ना येतात आमच्या जिवितान कितें ट्रबल येता तेन्ना that is not able to destroy us. सदांच उडगास दवरात. तुमच्या जिवितान कसल्योय आडकोडी कसलेय त्रास येवं that is not going to be able to destroy you. हें गोट मनान दवरूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता? जॉन 10:10. प्रेज गॉड. सो जेन्ना समज एक दुयेंसूच येता, सो तें दुयेंस आमकां बरें करूंक केन्नाच येना. कित्याक दुयेंस आमकां जेन्ना येता तेन्ना तें देवा कडल्यान येना. दुयेंस आमकां देंवचारा कडल्यान येता आनी तें आमकां मारूंकूच येता. पूण देवान आमकां कितें सांगलां? हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, सुबाम जिवीत दिवंक. जो मनीस हाजेर विस्वास दवरता की देव म्हाका सुबाम जिवीत दिवंक आयिल्लो आसा. सगळीं आमी मरतलीं. सगळीं मरतलीं. कोणूय उरतलो मर नासतना. इन दीस फिजिकल बॉडी वील एवरीबडी डाय. पूण हें आमी चिंतूंक जाय की हांव जेन्ना दुयेंत आहा म्हणटकर आतां हांवें मरपाचो टायम येयला अशें चिंतप सारकें? इट इज रॉंग. दुयेंस जें आसा तेचेर ऑलरेडी
Jesus has already won the victory. The battle is already won. कित्याक 1 Peter 2:24 आमकां कितें सांगता, ताणें आमची पातकां आपले कुडीन घेतली, ताणें आमकां प्रमाणीक केलें आनीक ताच्या गायां वरवीं आमकां पेकोवणी फावो केल्या. सो सो हांगा जी आमी सोगलीं इतलीं जाण आसात, आमी दुयेंसाक भियोवपाची गरज आसा? दुयेंस जेन्ना येता तेन्ना आमी भियोवपाची गरज आसा? पूण जायते पावटी आमी भियेता न्हू. केन्ना आमी भियेता? जेन्ना आमकां खोल भावार्थ ना, जे आमकां पवित्र पुस्तकान बरोवन दिल्लें आसा. कितें म्हणून? जेजून आमची पातकां काडून घेतलीं, आमकां प्रमाणीक केल्या आनी ताच्या गायां वरवीं ताणें आमकां पेकोवणी दिल्ली आसा. जेन्ना हो भावार्थ येता, आनी भावार्थ म्हज्या भावा भयणांदो पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमन्स 10:17, हाऊ डज फेथ कम? सो जेन्ना तुमी हें उतर, this promise you take and you say over and over again, भावार्थ येता आनी तेन्ना तुजी नदर तुजे दुयेंसाचेर आसा. दुयेंसूच न्हय, इट कॅन बी नाव when a person is jobless and has no money, is not able to take care of the family, ताणें आपलें तोंड उगडोन म्हणोंक जाय, म्हजो देव म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हाका फावो करता. कश्यो फावो करता? अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज. सो देव आमचो, ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ. म्हण आमकां कितें उणें जावंक शकता? सो when we look at our situation, जेन्ना आमची नदर आमच्या सिट्युएशनाचेरूच उरता, मागीर कितें जाता? जें देवान म्हाका प्रॉमीस केल्लें आसा तें हांव चिंतूंकूच पावना. आय एम ओन्ली एंड ओन्ली फोकसींग ऑन द ट्रबल एट हँड. पूण देव आमकां कितें सांगता? देवान आपल्या उतरान सगलीं आपल्यो बासावण्यो दिल्ल्यो आसात. त्यो सगल्यो बासावणी उमकेच लोकांक दिल्या काय सगल्यांक दिल्ल्यो आसात? सगल्यांक दिल्ल्यो आसात. तुमी मानून घेता? डू यू अग्री दॅट इट इज गिवन फॉर एवरी वन? सो इज इट युअर बर्थ रायट नाव as a child of God in Christ Jesus? Is it your birthright to be healthy? Is it your birthright to be healthy? Yes. Can I have a louder response? Yes. Is it? Praise God. So it is our birthright. Ata समज एक now we have this sister. What is your name, sister? एना. सिस्टर एना, समज तुज्या ग्रँडफादरान तुज्या नांवार एक व्हडली प्रॉपर्टी घातली, ओके, आनीक एक 5 acres लँड तुज्या नांवार दिलें. तूं ल्हान भुरगें आसलें म्हणटकूच तें तुज्या नांवार येयना. सो देर हॅज टू बी अ गार्डियन. आनी जशीं वर्सां गेलीं, योर ग्रँडफादर लायक इज नो मोर, एंड तें तुज्या नांवार आसलें पूण तें तुका खबर ना. तें तुका खबर ना तुज्या नांवार इतलें व्हडलें बाट आसा. पूण थिंगा कोणूय येयलो आनी ताणें आपलें एक थिंगा लॉज काडलें. तुका खबर ना. तुका खबर ना म्हणटकूच तूं वचोन तेजे कडेन कितें आर्ग्युमेंट करतलें? तुका खबर ना. सो तूं कितें करतलें? यू वील थिंक ओके दॅट इज हाव इट शूड बी. आतां तोच मनीस आतां तुमचे प्रॉपर्टीन येयलो आनी तुमचे प्रॉपर्टीन येयलो आनी तुजे प्रॉपर्टीन ताणें एक लॉज बांदलें. मागीर तूं ओगे रावतलें? ओगे रावतलें? कितें करतलें? काडपा सांगतलें आनी सांगल्यार तो असोच मानतलो दिसता तुका? तोंडान सांगल्यार तो काडटलो? काडिना मागीर कितें करतलें? म्हणजे ले भाशेन वॉट एवर इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, कोर्टान वचोंक जाय, कितें करूंक जाय तें करतलें न्हू. आतां तेच भाशेन जेन्ना तुका खबर ना, तूं एक्शन घेवंक शकना. जोरी तोर आमकां देवाची प्रॉमिसीस खबर ना, देवाचें उतर कितें म्हणटा तें तर आमकां खबर ना, वी वील जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स. दुयेंस आयलें, ओय कितें करुया, देवान धाडलां. उलटें आमी कितें म्हणटलें? देवान धाडलां न्हू, आतां काडूंक जाय. देवाचें नांव व्हड जावं, देवान धाडलां. देव धाडटा? ना. इट्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ
darkness. So when you know that it is not from God. आता जेन्ना तुका गमता की हें बाट तुजें आनी somebody else आमी कितें म्हणटा इंग्लीश भाशेन trespass म्हणटा somebody has trespassed my property. आता तुजी कूड म्हणल्यार तुजी कूड एक देवाचें मंदिर. Is it the temple of the Holy Spirit? Yes. When your body is a temple of the Holy Spirit आनी देवचार तुजे कुडीन दुयेंस हाडटा, is he trespassing God's property? मागीर तुवें एक्शन घेवंक गरजेचें. जायते पावटी हो प्रश्न हांव विचारता. Many times when people are sick, ती प्रे कर म्हूण फोन करतात, आपल्या पासत माग म्हणटात, तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिता आनी हो एक ल्हानसो एग्जाम्पल तांकां दिवन म्हणटा, हें तुजें बाट तें तरी कोणें वयलें जाल्यार तूं ओगे रावतलें. एकदां म्हाका एक वन सिस्टर, शी वॉज एक्चुली गोईंग थ्रू ट्रिटमेंट फॉर कॅन्सर. इमिजिएटली शी सेड, ना हांव कोर्टान वयतलें एंड आय वील मेक शुअर दॅट आय गेट माय प्रॉपर्टी. आतां संवसारी ज्यो वस्तू आसात त्यो म्हाका कळ्ळें की हें म्हजें जाल्यार आय वील नॉट लीव इट. हांव एक इंच सुद्दां सोडचो ना. करेक्ट? आतां ही जी म्हजी कूड आसा, द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट, द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, हाव कॅन आय अलाव द एनिमी टू कम एंड सेट अप वर्कशॉप इन माय बॉडी? येतलो तो? येतलो? येतलो. ही वील कम. But is it necessary that I accept and live with it, or am I supposed to take the authority and cast it out? I am supposed to cast it out. आतां ले पोरमणे आमी कितें म्हणटा? ले पोरमणे आय वील गो टू द कोर्ट. कोर्टान गेलो म्हणटकर तो आदोगाद कितें करतलो? उमकी सेक्शन्स आसा म्हणटलो. अकॉर्डिंग टू दीस सेक्शन दीस पर्सन इज ट्रेसपासिंग, नाव यू हॅव टू वेकेट. मागीर ती सेक्शनां लावन ते कुडींतलें जशें एक आदोगाद यूज करता तशेंच ज्या मनशाच्या कुडीन कसलेंच दुयेंस आसा, कसलोच रोग आसा, वी आर रिक्वायर्ड टू ओपन आवर माउथ, यूज द स्क्रिप्चर्स एंड ड्रायव दॅट एनिमी आउट ऑफ आवर बॉडी. सो ही पदवी जण एकल्याक दिल्ली आसा. सो ज्या मनशाक खबर आसा त्या मनशाच्यान ती यूज करूंक जाता. सगळे पावटी आमकां खबर आसता काय? ओ आमी विसरता. जायते पावटी थोडो लोक विसरता. जायतीं जाणां खबर आसना. इफ शी डिडंट नो, शी वोंट टेक एक्शन. जेन्ना ताका कळटलें, शी वील टेक एक्शन. सो जी आमी हांगा भाव भयणी आसात, जोरी तर तुका आतां पासून खबर नासली जाल्यार इट इज व्हेरी गुड. यू नो टुडे. You know now what is your authority. You know what Christ has already accomplished. आणि जेजून जेन्ना हें ऑलरेडी एकम्प्लीश करून आमकां दिल्लें आसा, आमी कितें करूंक जाय? फकत आमचें तोंड उगडूंक जाय आनी काळजान बावार दवरूंक जाय. सोंपें? सोंपें? कित्याक करिनात काय इतली सोंपें वस्त? जायते पावटी आमकां कितें न्हू, सोंपें तरी आमकां कोणें कितें सांगलें, आमकां दुबाव येता. वॉट इज इजी वी फायंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव. कोणें कितें कॉम्प्लिकेटेड कितें सांगलें जाल्यार दिसता घोडे सारकें आसतलें, मे बी इट वील वर्क. से सपोजींग आतां जायतीं आमचीं गोंयचीं भावां भयणां पोर्चुगीज पासपोर्ट बी कोत्तात. आतां हांवें आयकलां खूब पयशे पडटात, लाखांनी पयशे पडटात. You all also must have heard, no, it takes a lot of money, no, expenses. आता फाल्यां कोणे मुळे येवन सांगलें, अरे यू जस्ट गिव मी 10,000, I will get it done for you. फर्स्ट इम्प्रेशन कितें आसतलें? विस्वास दवरूंक सोंपें? जेन्ना ती करूंक लाखांनी पयशे, आय हर्ड मे बी 2 lakhs 3 lakhs पीपल आर स्पेंडींग, आनी तुका कोणे येवन सांगलें चल 10,000 म्हाका दी, हांव तुका पासपोर्ट करून दितां. सोतमानतली? सोतमानची ना न्हू. कित्याक जी वस्तू आमकां सोंपेपणी मेळटा तेंचेर विस्वास दवरूंक आमकां भोव आगोड लागता. आनी अशेंच कितें आमच्या भावार्थाचे जर्नीनूय जाता.
जे आमकां जेजू क्रिस्तान फुरसार मरण फावो केला, इज इट अ फ्री गिफ्ट? And when it is a free gift, we begin to doubt. We begin to think, will it really work? Korense borak pottole. Is it really true? Because it is too good to be true. Because it is a free gift, हांवें कांयच करपाची गरज ना. म्हजें काम कितें? फकत बावार दवरपाचें. And because my job now is only to believe, आमी कितें कोणें तर कितें डिफिकल्ट कितें सांगलें न्हू, आमी करतलें हांव. आतां जेन्ना वी नो दॅट इन 2 Kings chapter 5, I think it is, जेन्ना नामान had leprosy आनी तो एलिशा कडेन वयता आनी एलिशा ताका मॅसेज दिता, तूं जॉर्दान नदीन वचून 7 पावटी बुडोन वयर सर म्हणून. इंस्ट्रक्शन सिंपल. At first, does he believe? विश्वास दवरता. कित्याक? It was too easy to be true. इतलीं वर्सां तेका लेप्रोसीचें प्रॉब्लम आहा आनी हो तर मनीस सांगता थिंगा 7 पावटी बुडोन वयर सर तुका बरें जातलें. ही फील्स ऑर ही रादर गेट्स ऑफेंडेड. कितें म्हणटा तो? म्हज्या गांवान हाचेपून बऱ्यो नदी आसात. वाय डू आय हॅव टू कम टू द जॉर्डन? देर आर बेटर रिवर्स. But when he is told by the person who was with him, तुका जें सांगलां, you follow the instruction. Simple instruction you follow. ते कितें म्हणटा? तुका कितें तरी अवघड सांगलोलें जाल्यार तूं करचो नासलो. तूं कर आनी पळय. Does he get healed at the in the 7 times? आमकां आमचे कडेन अशेंच कितें घडटा काय? जेजू आमकां सिंपल इन्स्ट्रक्शन्स दिता. Very simple. पूण these instructions, they are so simple, आमच्या मनान दुबाव येता. जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेळ्ळी म्हणून कोणाकूय कशी पेकोणी मेळोंक जाता काय? These are the things, the unbelief, because it is too good to be true. So आमी सदांच, we as people now, we are so used to working so hard, no? कामान गेले म्हणटकूच काम करूंक जाय, उमकोच डिलिव्हरेबल दिवंक जाय. आतां कामाचेर जीं कोण ऑफिसान वयता तांकां आसात की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स म्हणटले. हे एरिया तुवें सगळे कंप्लीट करूंक जाय. टार्गेट आसता थिंगा नॉट लेस दॅन 95% तुजो स्कोर आसूंक जाय, ऑर मे बी यू शूड स्कोर 120%. तेन्नाच तुका प्रमोशन मेळटलें. तेन्नाच तुका पीपल वील एक्नॉलेज दॅट यू आर डुईंग जस्टीस. सो आमचें मायंडसेट कितें जाल्लें आसा? जेन्ना आमी काम करता, वी आर वर्किंग फॉर इट, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, तेन्नाच आमकां मेळटलें. सो वी आर नॉट पोजिशनींग आवर सेल्फ टू रिसीव द फ्री गिफ्ट दॅट जीजस केम टू गिव अस. समजलां तुमकां? कोणाकूय क्वेश्चन आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो आतां आमी ही सगळीं रेतीरान जीं हांगा आसात, घोडेक थोडीं जाणां लायव्हूय पळयता आसतलीं, जेन्ना हो आमकां संदेश मेळ्ळा, आमचे भितरले कोणूय दुयेंत उरोंक शकता? कॅन एनी वन नाव कंटिन्यू टू बी सीक? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. So we go back to John 6. Where were we, sister? Continue.
प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो जेन्ना तांचे कडेन फकत 5च उंडे आहले आनी 2च नुस्तीं, आतां आमी हिंगा इतलीं जाण आहात, इवन फॉर दीस मॅनी पीपल, सपोजींग देर इज ओन्ली दॅट मच लिमिटेड, आमी म्हणटले हें आनी कोणाक पावतलें. आनी तांचे कडेन कितलो लोक आसलो, 5,000 मेन ओन्ली व 5,000, मागीर बायलो आसतल्यो, मागीर तांची भुरगीं आसतलीं. सो इन दीस they brought whatever was available was brought. Okay, now when you go into when you are in the presence of God, the Lord tells you, come with what you have. तुझे कडेन कितें आसा तें तूं घेवन यो. With what you have, the Lord is blessing you in abundance. आतां जायते पावटी कोणा कडेन maybe the person is a housewife, पूण घरचें काम खूब आसता न्हू. जायते पाटी आमी म्हणटा, अरे शी इज अ हाऊसवाईफ, शी हॅज अ लॉट ऑफ टायम, बट द पर्सन हू इज अ हाऊसवाईफ नोज हाऊ मच वर्क इज देर. ऑफिसान वयता तो मनीस ऑफिसाच्यान घरा पावतलो आनी म्हणटलो, हां हांवें दिसभर काम केलां, आतां म्हाका रेस्ट जाय. पूण घरांत आसा तो बाबडो उठ्ठा, मनीस ऑफिसान वयचे पयलीं, आनी ऑफिसांतले मनीस घरचीं येतात, जेवतात, न्हिदतात. द होम मेकर इज स्टील वर्किंग, कंटिन्यू टू वर्क. पूण असल्या सिट्युएशनान जितले घोडे आमकां दिल्ल्यो आसात ते आमी सगळे आमच्या राटावडींनीच यूज कोत्ता. ह्या सिट्युएशनान आमी म्हणूंक जाता, म्हजे कडेन खंय टायम आसा. कोणें तुका येवन घोडे सांगतलो, पळय आमी आतां देवाचें उतर कोणाकूय दिवंक या, लेट अस गो टू हेल्प समबडी. पयलो रिस्पॉन्स कितें जाता, म्हाका 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 टायम ना. म्हाका टायम ना इज लायक सारकें टॉप ऑफ द लिस्ट. सगल्यांक तितलोच टायम दिला देवान, सगल्यांक तितलो दिला. इज देर एनीबडी हियर हूज डे इज ब्लेस्ड विथ 25 hours? कोणाकूय 25 वरां दिल्या देवान? कोणाक दिवंक ना न्हू. कोणाकूय 23 दिल्या. म्हणजे देवान एका दिसाक 24 hours दिल्या, ती सगल्यांक सारकीच दिल्या न्हू. जाल्यार जेन्ना एक मनीस म्हणटा म्हजे कडेन टायम ना, वॉट डज इट शो? कितें तें कुणायता, म्हजे कडेन टायम ना. प्रेज गॉड. म्हजे कडेन टायम ना म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. रायट ब्रदर क्रूज. म्हजी प्रायोरिटी वेगळी आसा. ह्या कामाक म्हजे कडेन टायम ना. समज आतां आय एम बिजी एवरी डे. इफ आय speak to a person and that person may say, no, every day I'm busy cooking, taking care of children, taking them for say maybe football or some music classes. My schedule is completely packed. आता समज ह्याच मनशाक हांवें म्हणलें, सिस्टर विल यू प्लीज जॉईन विथ मी फॉर अ बायबल क्लास 2 वरां. म्हणटलें ना म्हजे कडेन टायम ना, व्हेरी सॉरी. म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांव येतलें, पूण तो टायम केन्ना येता काय ना, कित्याक प्रायोरिटी वेगळी. आतां समज तेच मनशाक तुवें सांगलें, आयज म्हज्या भुरग्याचो बर्थडे आसा, वी आर हॅविंग अ बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टीक म्हणजे 2:00 वचोंक जाय. एकाक गेले 3:30 पासून थिंगा आहा. कितलीं वरां जालीं? 2.5 वरां जालीं न्हू. वयता आमी, वयता. मागीर तेन्ना ते 2.5 वरांचें काम कोण कोत्ता काय? प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. So the thing is that, my dear brothers and sisters, it is not that we don't have time. It's very simple. We have our own priorities. Moji priority asat tingach haंव म्हजो time घालतलें. So when my priority is to look after all the detailing that is happening in the family, I will never have time left. आमी जेन्ना देवाक टायम दिता तेन्ना आमी देवाक उरता तो टायम दिवपाचो न्हू. वॉट इज वी आर नॉट टू गिव द लेफ्ट ओवर टायम आफ्टर वी फिनिश्ड एवरीथींग. कित्याक टायम आनी उरता? डज एक्स्ट्रा टायम असो केन्ना उरलेलो आसा? ना. ती 24 वरां त्या दिसा तुवें यूज केली, ती केली.
यूज करूंक ना जाल्यार ती दे डोंट गेट एडेड. सपोजींग यू हॅव 24 hours टुडे एंड यू स्पेंड 20 वरां यूज केली, 4 वरां तुवें कांयच करूंक ना, बेश्टीच आयडल केली. दुसऱ्या दिसाक ते कॅरी ओवर जावन दुसऱ्या दिसाक तुका 28 hours मेळटले? नो. सो वॉट एवर टायम यू हॅव. आतां जेन्ना आमी जायते फावटी इन्वेस्टमेंट म्हणटा तितून एक गोल्डन रूल आसा. आय डोंट नो, यू ऑल्सो मे बी नोईंग. ते कितें म्हणटात, यू पूट असायड ऑर इन्वेस्ट ऑर सेव बिफोर यू स्पेंड. म्हणजे खर्च करचे पयलीं तुवें तुजें सेवींग कुशीन दवरूंक जाय. तुवें तर सगळे पयशे घेतले आनी देस्पेज करीत रावलें, बाय द एंड ऑफ द मंथ यूल एक्झॉस्ट एवरीथींग. उरतलें कितें ना. पूण पयलें तुवें काडून कुशीक दवरलें, देन विथ वॉट यू हॅव यू वील बी एबल टू जस्टिफाय फॉर द होल मंथ. आतां हे जे प्रिंसिपल्स आसात, पॉलिसीज आसात, वेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, मेनी पीपल आय नो दे आर व्हेरी डिसिप्लिन, फायनान्शियली व्हेरी डिसिप्लिन. म्हणजे ते 10% or 20% इनकम सेव करूंक जाय, ते करूंकूच जाय, मागीर ते मोडटले. Will this also apply for us in the kingdom of heaven? आमी आमचो वेळ देवाक आनी देवाच्या कामाक दिता काय? Or do we only expect a handful of people to do that on behalf of everybody? ती आहा न्हू, ती आसा सो, ते संस्थेन आसा, सो let them go, they go to the sick, they pray over the sick, तांकां करून दिते. आमी मातशे बिजी. तींच जेवता आनी आमी जेविना काय? वी आर ऑल इटींग न्हू. आमी जेवतात ते. See, the ability to get wealth is also a blessing of God. आमी जोरी तर आमी सर्वीस करता, बरी नोकरी करता, आमचे कडेन बरें जेवण जेवंक जाता. It is because the Lord has blessed us. He has given us good health. Because He has given us good health, we are able to work and have an income. Because I have an income, I am able to enjoy the food. So everything that we have in this world is because of God's goodness. It is His blessing. पूण जेन्ना हांवें म्हजो वेळ देवाक दिवपाचो आसा, क्वेश्चन कितें येता, ना म्हाका टायम ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. जेन्ना हांव काम करतालें तेन्ना आय यूज टू बी सो बिजी. इट्स लायक सकाळी से 6 o'clock द डे वूड स्टार्ट. भुरग्यांक स्कुलाक धाडले, कामान गेले, येता म्हणल्यार 7, समटायम्स 8, देवर टायम्स इवन 12 सुद्दां पावलां. येयलें, तांचें केलें, परतून. सो वॉट वॉज इट? सायकल. उठलें, भुरग्यांचें केलें, कामाक गेलें, येयलें, परतून दुसऱ्या दिसाची तयारी. सो इट्स अ विशियस सायकल. मागीर टायम आसलो आनी कितें करूं? देवान दिवंक ना 24 वरां. बट वॉट वॉज माय प्रायोरिटी? माय प्रायोरिटी वॉज द वर्ल्ड. वर्ड न्हय, तितून एक एल आयली, WORLD. वर्डांतली वर्डाचेर ध्यान दवरूंक ना. सो फूल टायम आय वॉज बिजी. What I was doing was I was struggling to get my deliverables met, so that जेन्ना एन्युअल अप्रेजल जातलें, जेन्ना प्रमोशनाचो टायम मेळटलो, तेन्ना ऑल KRAs met, 100% ऑन टार्गेट. पूण जी ओत्मीक म्हजी वाड जावपाची आसली, स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावपाचो आसलो, जे देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें म्हजें जिवीत चलूंक जाय आसलें, ते वाटेर तर म्हाका 95 पडटाले जाल्यार देर प्रॉबब्ली आय वॉज लेस देन 5. सो आख्खो फोकस खंय, तागडेन खंयच्यान वेट चड जालो? जॉबाचेर. मी मायसेल्फ सगलो वेट ते वाटेन, आनी हे वाटेन कांयच ना, सगलें पोलकें. नो वेट दिसायड, नो नॉलेज, नो अंडरस्टँडींग, नो कमिटमेंट. पूण जेन्ना ह्या सिट्युएशनान जेन्ना दुयेंस आयलें आनी जेन्ना म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख मेळ्ळी आनी आय अंडरस्टूड हाव मच गॉड लव्स मी, एक कमिटमेंट, अ कमिटमेंट वॉज मेड बाय द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरीट. जे हें म्हजें जें जिवीत आसा आतां,
इतली वर्सां, say 45 years I spent for self, the new life in Christ, which is a completely, a free gift of God. आता त्या जिवितान एक कमिटमेंट आयलो की देवाच्या उतराची पोरगोटणी करप. जी भावा भयणां म्हजे भशेन दुयेंसान, not only sickness, we have troubles of different kind. It's not that everybody have trouble with sickness. कोणाक आमी जशें म्हणटा न्हू, पयशां वाटेन अडचण आसा, भुरग्यां वाटेन अडचण आसात, लोकनीक जिवितान प्रॉब्लम आसा. सो इन ऑल ऑफ दॅट आमचे कडेन सोल्युशन फकत एकूच. कितें तें सोल्युशन? There's only one solution. देवाचे उतर. The word of God is the solution for all our problems, no matter in what pit you are. In the pit of sickness, lack, marriage trouble, or confusion in the family, whatever it is, the word of God is our solution. Just as we saw when Jesus asked Philip for bread, he already knew what he was doing. So God, we have learned that God already knows what is our situation, but He wants us to trust Him. He wants us to know and to realize that He has already provided for us. Praise God. Thank you, Jesus. आता जेन्ना जेजून हे उंडे आसलोले ते मल्टिप्लाय केले, and He multiplied the loaves and fed the multitudes, 5,000 men. So probably there may have been more than 10,000 people. We don't know, because in those times, the families would have a lot of children. So only the men counted to 5,000. आता जेन्ना तांच्यांनी पळयलें की जेजून उंडे, the bread were multiplied. So लोक ताचे फाटीक कित्याक येतालो? पोटाची. येस ब्रदर, तुवें म्हणलें बरे भशेन. तुजें नांव कितें ब्रदर? Antonio? Praise God. Thank you, Jesus. कित्याक लोक येयलो ताच्या फाटल्यान? पोटाची भूक मारूंक. So did they recognize and appreciate that here is a son of God, here is a Messiah? or ती फक्त उंडेच सोदूंक वयतालीं? उणें सोदूंक वयतालीं न्हू. पूण जेन्ना लोक ताका सोदीत आयलो तेन्ना जेजून कितें म्हणलें? तुमी म्हाका फकत सोदतात कित्याक तुमचें पोट भरलां म्हणून. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू जॉन 6:35? 6:30. Thank you, Jesus. Can start from sister? Sorry, can start from 6:22. Yeah. Praise God. So, जेजून म्हणलें आपल्याक सोदूंक तुमी कित्याक आयल्यात? पोटाची भूक मारूंक. आमचें जिवीत म्हणल्यार फकत भुकूच काय? फकत आमी आमचें पोटूच भरचें, दिसाक 3 पावटी जेवपाचें न्हिदपाचें, इतलेंच काय? प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. पळय मोगाच्या भावा भयणींनो, जेन्ना इस्रायल पोरजेक देवान सुटका दिली इजिप्तांतल्या देसांतली, आनी तांकां they were brought into they were in the wilderness. Whilst they were in the wilderness,
तांकां जाय तशें खावंक पिवंक मेळना जालें. मागीर ही पर्जा देवाचेर गुणगुणांक लागली न्हय. तेन्ना जेन्ना तांकां जाय तशें खावंक पिवंक मेळना आशिल्लें तेन्ना ती गुणगुणांक लागली. आनी तेन्ना देवान मोजेसाक आनी एरोनाक सांगलें की आपूण तुमकां स्वर्गांतान धाडटलो म्हणून, उंडो धाडटलो म्हणून. कितें फावो केलें तांकां? Manna, Sorginso manna. So the word of God tells us in Exodus chapter 16 that they were receiving manna in the morning and by night they were getting meat. So undo मेळटालो आनी सांचे मास मेळटालें थ्रू स्क्वेड्स. सो हो जो उंडो आसलो तांकां देवान एक कमांड दिल्लो, तुमकां त्या दिसाक जाय फावो तितलेंच एकठांय करूंक जाय आनी तितलेंच तुमी खावंक जाय. तें दुसऱ्या दिसाक दवरूंक फावो ना. सगल्यांनी तें इन्स्ट्रक्शन फॉलो केल्लें काय ना. तांच्या अर्द्यांनी दवरलो दुसऱ्या दिसाक. मागीर कितें जालें? इबाड जालें न्हू. कितें? There were worms. Whatever they preserved for the next day, there were worms. God had given them instruction that you need to take what is needed for the day, consume it, no leftovers. Because I will provide for you for the next day. तशेंच जेन्ना 6वो दीस आयलो तेन्ना देवान तांकां सांगलें, आयज 2 दिसांचें एकठांय करात. 6व्या दिसाक आनी 7व्या दिसाक. कित्याक? 7व्या दिसाक सॅबथ डे म्हणटकूर तांच्यांनी काम करपाचें न्हू. सो गॉड मेड अ प्रोविजन फॉर देम टू हॅव इनफ फॉर डे 6 एंड डे 7. आनी डे 7 जेन्ना तांणी दवरलें त्या दिसाक तें पिड्यार जावंक ना. Every day, so Monday dolli, Tuesday what was there on from Monday will get spoiled, but what was collected on Saturday, say on day 6, just illustrating, day 6 जे एकठांय करतालो ते 7व्या दिसाक पिड्यार जायनासलें. सो जेन्ना देव आमकां इन्स्ट्रक्शन दिता ती इन्स्ट्रक्शन आमी फॉलो करूंक फावो. जायते पावटी मोगाच्या भावा भयणांदो आतां आमी आमचे बापा मागणें म्हणटा न्हू. कितें म्हणटा? आयज आमकां दिसपटो गिरास दी. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता तेन्ना आमी दिसपटो गिरासाचेरूच आमचे दोळे दवरता काय आमी फकत एकठांवूंक भोंवता? कितें आमी करता काय? आमचे जेजून आमकां आमचे बापाच्या मागण्यान काय बरें शिकयलां. आमचो आयच्या दिसाचो दिसपटो गिरासाक मागूंक. पूण आमी कितें करता? आमचे कडेन तशें जायना. आमी एकठांय करता. वी आर एक्युमुलेटींग एंड एक्युमुलेटींग एंड एक्युमुलेटींग. एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर इज एक्युमुलेटेड बाय यू, यू आर नेवर एन्जॉयींग. यू आर रुइनिंग युअर एंटायर लायफ टू एक्युमुलेट. ही गिरेस्त काय एकठांय करच्या खातीर तूं तुजें आख्खें जिवीत काबार करता. बाय वर्कींग. कोण एक जॉब करता, कोण 2 जॉब करता, गरज पडल्यार 3 जॉब करता. वाय? बिकॉज आय वॉन्ट म्हाका गिरेस्त काय एकठांय करूंक जाय. एंड इन ऑल ऑफ दॅट एम आय रियली अंडरस्टँडींग दॅट म्हाका कितें जाय? दिसपटो गिरास जाय. सो इन दॅट बार्गेन ऑफ एक्युमुलेटींग वेल्थ फॉर जनरेशन, I now have no time left for God. देवाचे समूर्त पाडूंक, ते शिंकूंक, दुसऱ्यांक शिंकोवंक, दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण येवंक म्हजे कडेन टायम ना. कित्याक? आय एम ओन्ली एक्युमुलेटींग. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता इन एक्सोडस चॅप्टर 16 जेन्ना ती एकठांय करतालीं त्या आयदोणान, इवन इफ इट वॉज लेस. आतां तें आयदोण तांकां भरपाचें आसलें आनी ते आयदोणांतल्यान तेमी तें खावपाचें आसलें. इवन इफ दे कलेक्टेड लेस, इट वॉज नॉट लॅकिंग फॉर देम. तेमकां तें उणें पडनासलें. आनी जो कोण सुबेज एकठांय करता आसलो तांचें तें मागीर उरोय नासलें. दॅट मिन्स इफ वेदर यू हॅव लिटल ऑर यू हॅव इन एक्सेस, वॉट इज निडेड फॉर द डे इज ओन्ली दॅट मच. पूण आमचें ध्यान मन कितें? एकठांय करपाक. आमचें ध्यान मन ह्या संवसारान तेवे एकठांय करपाचें. आवर एंटायर फोकस इज टू एक्युमुलेट. ते मागीर हांवूय यूज करचो ना आनी हांव दुसऱ्याकूय दिवचो ना. प्रेज गॉड.
Thank you, Jesus. So, gorjecheं kiteं te ami, we should be able to discern. God has given me this blessing of good health. Everybody should work, and you should work. आणि जो तुका काम करून दिसपटो गिरास तूं कमयता ताजेर तुवें तुजें पोट भरूंक जाय. जांची भुरगीं आसात, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांकांय फावो करूंक जाय. It is not that you should not work, you should work. But if work is taking away from you everything, that you don't have time for the word, for what God has commanded, my dear brothers and sisters, we are going in a direction which is away from God. Grest काय asop म्हणल्यार वाईट न्हय. It is not wrong to be rich. But if that riches makes us focused completely on that alone, and I cannot put my focus on God. I cannot see, if I see a brother or sister who's hungry, am I being sensitive enough to take a portion of that and give? सगळे पावटी आमी करता काय अशें तर आमी भावार्थ्यांनी केलोलें जाल्यार आमचे मोदें ग्रेस्त बुकेन थोड मेळून लोक केन्नाच मरचो नासलो. बट मेनी अ टायम्स आमी आमचें चिंता. आय रादर कीप enough treasures for 7 generations, as though the generation that is going to come after me, they are not going to work. They are going to work, no? So why should we accumulate wealth that we should think that I am responsible for all the generations that will follow? फावो तितलेंच करूंक जाय मोगाच्या भावा भयणींदो, and we should be sensitive to the needs of others. कित्याक देवान जे आमच्या जिवितान दिलां तें देवान आमकांच दिवंक ना. God has blessed us so that we become a blessing. पूण आमी देवान जे आमच्या जिवितान दिलां तें घेवन are we becoming a blessing to our own self or also for others? Most of the time we are becoming a blessing for self, no? I did so much work, now God has blessed me, this is mine. Moje. Praise God. Thank you, Jesus. But God has blessed us to be a blessing. Devan amka amcha jivitan je dille asa, through us, God wants us to bless others. Praise God. Thank you, Jesus. Sister, can we read further? Six 6:30, John 6:35, is it? I am the bread. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. So देवा कसलें काम जाय? कसलें काम करूंक जाय? भूक लागल्या? आवाज कमी जालो. You want a break? Praise God. Thank you, Jesus. So कसलें काम करूंक जाय आमी? So our work is only to believe in the one that God has sent. Why? कित्याक ताचेच वरवीं आमकां सोडवून फावो जाल्या. Praise God. Thank you, Jesus. So हांगाय ते जेन्ना जेजूक विचारता ते कितें विचारतात? ते सगळें मेळोंक आमी कसलें काम करूंक फावो? So everywhere the focus is, what must I do? So our focus is आमकां तर बरेपण मेळोंक जाय जाल्यार हांव जें करता ताचे उद्देशी म्हाका मेळटा. मोगाच्या भावा भयणींनो, we don't have to earn.
All that we are called to do is to believe in the one that he has sent. आमी ताचेर विश्वास दवरप हे आमचे काम. Praise God. Thank you, Jesus. So, sister, can you go to John 6:33 to 35? Praise God. तर सोर्गींचो उंडो कोण? सोर्गींचो उंडो कोण? आमी विश्वास दवरता. सो जेजून जुआवांच्या पुस्तकान म्हणलां, हांव सोर्गींचो उंडो. हांव जिविताचो उंडो. देन वी हॅव द मेनी आय एम्स. कितें म्हणटा न्ही, आय एम द लायफ, द वे एंड द ट्रूथ. हांव वाट, सोत आनी जिवीत. हांव दार. आय एम द गूड शेपर्ड. आय एम द रेजरेक्शन एंड द लायफ. सो जेजू कितें म्हणटा, हांव तो उंडो, जिविताचो उंडो. आनी जो हो जिविताचो उंडो खाता ताका सासणीक जिवीत आसा. विश्वास आसा आमकां त्या उंड्या वरवीं आमकां सासणीक जिवीत आसा म्हणून. सो तेन्ना आमी पळयत जाल्यार न्हू, इन द ओल्ड टेस्टमेंट God gave them bread. We saw in the case of Exodus, we saw that the Israelites were given the manna, the bread from heaven. आता नव्या कोरारान जेजून जेन्ना निमाण्या जेवणार he established the last supper, कितें केलें? आपले मांस आनी रोगोत आपल्या शिसांक खावंक दिलें आनी कितें सांगलें? हें म्हजें मांस, हें म्हजें रोगोत आनी हें म्हज्या उगडासाक कोरात. आमी तें जेजूच्या उगडासाक करता काय? जेन्ना आमी मिसान वयता तेन्ना आमी देवा जेजूचें मांस आनी रोगोत जे मिसाच्या बलिदानान आमकां फावो जाता, आर वी गोईंग टू मास इन रिमेंबरन्स ऑफ जीजस's death and resurrection? Korta? Praise God. Thank you, Jesus. I have a few sisters and brothers here who are honest enough to say, nah. Actually, the first step is to recognize that I am doing something wrong. If I think that what I am doing is all correct, हांव जितलें करता तें सगळें सारकें, जाल्यार तो मनीस केन्नाच बदलचो ना. Only the person who acknowledges that what I am doing is incorrect, I need to change, I need to make a correction, only that person will be able to experience the fullness of life. Because then that person is open to correction. जायते पावटी म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, we go to church. वयता आमी. देवाचो मोग आसा म्हूण वयता. हांव म्हणना की कायदो पाडूंकूच वयता. देवाच्या मोगानूच वयता. बट वी डोंट अंडरस्टँड. वी डोंट अंडरस्टँड वॉट इज इट दॅट आय एम गोईंग टू पार्टेक. जेजून म्हणलां, हांव जिविताचो उंडो. जो म्हजें मांस खाता, जो म्हजें रोगोत पियेता, ताका सासणीक जिवीत आसा. हांव ताचे तांय आसा, तो म्हजे तांय आसा. जेन्ना आमी वचोन क्रिस्त प्रसाद शेवता, ओ आमकां अणभव आसा काय? Christ, when I receive the Eucharist, do I believe, do I experience that Christ is coming inside of me? जाता? ओ फकत कमुन्या म्हणून घेता. कमुन्या, पार्टी कुलती. कशी घेता काय? जेन्ना आमी क्रिस्त प्रसाद शेवता आनी खरेंच आमी काळजान तावन भावार्थ दवरता, this is that bread of life which came down from heaven. अपोस्तलांक जेजून निमाण्या जेवणाक दिलो आनी तोच उंडो आमकां
दर एक दिसाक मिसाच्या बलिदानान मेळटा. कितल्या जाणांक आमकां ती आस आसा काय सकाळची वचून हो क्रिस्त प्रसाद म्हज्या जिवितांत हांव घेतलें म्हूण. हांव जाणां जायतीं जाणां वावराक वयतात. सो मेनी ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गो टू वर्क. द ऑफिस टायमींग डज नॉट परमीट देम टू गो एंड अटेंड मास एवरी डे. बट दोज ऑफ अस लायक मी, आतां हांव घरा आसां, म्हजे भाशेन जायतीं जाणां भावां भयणां आसात जीं घरांत आसात, होम मेकर्स. गोडटा वसोंक कितलीं जाणां आमी वयता काय. ओन्ली इफ वी हॅव टू बिलीव वॉट इज waiting me in the Eucharist, then nothing will stop us from attending Holy Mass every day and receiving Jesus in the Eucharist. Praise God. Thank you, Jesus. Moja mogacha bava bhainino, as I started in the beginning, I said, आयताराचे मिसाक सुद्दां वसोंक म्हाका जोड लागतालें. Why? आळशीपण येतालें. I used to be very lazy and I used to think, I'm working the whole week. I also, like, many times you want to pat on your back, no? And then you say like, okay, I also deserve to have rest. म्हाकाय रेस्ट जाय न्हू, देवाक खबर आसा. God knows. So, त्या वेळार म्हजें चिंतप तशें आसलें. But today, with the experience of the love of God and understanding that each day Jesus is coming to us in the Eucharist, He said He is the bread of life. He is available to us. Are we willing to go and receive Him in our hearts? When I was undergoing my treatment, हांव जेन्ना म्हज्या ट्राटमेंटाक वयतालें तेन्ना I had to leave home at 6:30, 6:40 आनी आमचें पयलें मीस 6:30 जातालें म्हजे इगोर्जेन. तो म्हाका कुमिन्यांव घेवन वचपाक मेळनासलें बिकॉज आय हॅड टू बी इन GMC बिफोर 8 o'clock. लेट गेल्यार मागीर तुका घरा पावता म्हणल्यार रात जाताली. सो आय हॅड टू गो बिफोर, कित्याक म्हजें सिक्वन्स ऑफ द डेज ट्रिटमेंट वूड बी 8 or 9 hours. सो इफ आय डोंट रीच दे बाय 8, इट वूड गेट व्हेरी लेट फॉर मी. सो बेगीन वचपाचें आसलें. सो ह्या वेळार हांवें जेन्ना म्हज्या फादराक वचून मेळ्ळें आनी पादविगाराक सांगलें, पादविराक सांगलें म्हाका कम्युन्यांव घेवंक जाय. कॅन आय रिसीव द युकरिस्ट? And I thank God for my parish priest and the assistant parish priest. ते म्हाका ट्रिटमेंटाक वयचे पयलीं, मीस जावचे पयलीं 6:15 म्हाका कम्युन्यांव दिताले. आनी जेजूक म्हज्या काळजान घेवन, हो जेजूचो अनुभव घेवन आय यूज टू गो फॉर द किमोथेरपी. आय यूज टू हॅव सो मच ऑफ पीस. म्हज्या काळजान इतली शांती आसताली. सगळी भिरांत नपयत, नो फियर. त्या टायमार कोवीड चलतालें. There was COVID going on because it was, my treatment went on till October of 2020. March, April 20, we had COVID cases in Goa. So, COVID asle म्हणटकूर जायती भिरांतेचो environment. Government hospital, GMC, there used to be COVID patient. प्रत्येक फावटी ट्रिटमेंट घेवचे पयलीं वचून कोवीड टेस्ट करूंक जाय आसलें. आतां कोवीड टेस्ट करता म्हणटकूर कितें, यू आर गोईंग देर कूड बी पीपल हू आर कमिंग टू टेस्ट बिकॉज दे आर पॉझिटिव्ह. And I have to go there to prove that I am negative, because only when I am proved negative I can go and take the treatment. Because जांकां कोणाक कोवीड आसलें तांकां ते ट्रिटमेंट दिवंक शकना. So I had to go in this environment. But the Christ in the Eucharist, कम्युन्यांव घेवन जें हांव वयतालें, that gave me so much strength, confidence, trust, and made me fearless. I would go calm and I would say, Lord, your presence goes with me. Nothing can touch me, because the greater one is inside of me. म्हजे भितर जो आसा तो व्हरतो देव आसा म्हणटकूर म्हाका कांयच लागोंक शकना. So in all those 12 months that I was there, nothing touched me. And when I used to go there also, कितें घडटालें मोगाच्या भाव भयणीनो, there would be people and they would sit, कित्याक टर्न्स आसताले, थोड्योच बेडी त्यो 6-7 बेड्स आसताल्यो म्हणटकूर तांचें जालें म्हणटकूच द नेक्स्ट सेट ऑफ पेशंट्स कूड गो. सो पीपल वूड गो, देर अटेंडन्स वूड बी देर, एंड like sometimes you would find people just waiting, like full day sitting. And this used to become an opportunity for me. आनी हो म्हाका एक सोयेक जालो तांकां जेजूच्या मोगाची बरी खबर दिवंक.
So I was going there as a patient, but the peace of Christ, the confidence that I had caught that my God has already healed me, but I have to finish the protocol. It helped me. म्हाका एक आधार जालो आनी एक सोयेक जालो दुसऱ्यांक देवाची बरी खबर दिवंक. So I did not wait till my healing got completed. म्हाका व्हडलीशी स्क्रिप्चर्स कळनासली, पूण जे म्हाका कळटालें तितलें हांव सांगतालें. I knew very little, maybe 3-4 scriptures, but I would tell them that. And what started as a small exercise of giving Jesus to those people who were struggling, त्या वेळार, that's why the Lord says, no, जेन्ना देव आमच्या जिवितान कितेंय कोत्ता, it starts small, ल्हान तें, पूण आमकां कितें दिसता, हें आनी इल्लेशें कित्याक करूंक जाय. घोडये केन्नाय तुमकां कोणूय म्हणटा आसतलो, आयज आमगेर सायबीण आहा, ओ आयज आमगेर समुदाय आसा, आयज तूं सुरवातेचें मागणें कोर, ऑर थँक्स गिवींग मागणें कोर. हांवें कितें ना, आमकां कोणना तें, म्हाका कोणना तें, म्हाका जमना तें, आय डोंट हॅव टायम, आय कॅनॉट कम. आमचो एटिट्यूड असो जाता. बट यू नो, वेन गॉड स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स स्मॉल. When I started and when I decided to give up my job, हांवें कितें हांव म्हणलें ना, म्हाका आतां काम करपाचें ना. तेन्ना म्हाका तितली हे मिनिस्ट्रीची सुद्दां तितली ओळख आसोंक ना, बिकॉज द JCILM ministry, I got introduced in July of 2020. My sickness was diagnosed in September of 2019. Later on, I got into the teachings of the Word of God. And it has transformed my life. पूण त्या वेळार सुद्दां म्हज्या काळजांत एक आवंडो आसलो की हांव जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दितलें. इट स्टार्टेड स्मॉल, बट आय मेड अ डिसिजन दॅट ना, म्हाका आतां कामाक वचपाचें ना. म्हाका आतां फकत देवाचें जें बरेंपण हांवें म्हज्या जिवितान अणभवलां, तेंच बरेंपण म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक जाय. सो वेन आय टूक दॅट डिसिजन, आय डिडंट नो हाव, पूण आयज जेन्ना हांवें हें डिसिजन घेतलें, and I started sharing the word of God. पयलीं एकूच वराची क्लास आसताली, म्हयन्याक एक पावटी, मागीर कितें तरी सोमनाक एक पावटी. मागीर पापा जॉन्सन म्हणूंक लागलो, तुवें जायते तुजें हिलींग जालां कॅन्सरान, वाय डोंट यू शेअर द वर्ड वीथ अदर्स. एंड तांच्यो टेस्टिमनी घेवन तूं दुसऱ्यांक एक इट बिकम्स अ होप फॉर अदर्स टू लॅच ऑन. जस्ट वी सी सिस्टर कोरिन्स मदर, she has been healed, she has come and shared her testimony live. So what happened is, what was started small, the Lord, when you are available, जेन्ना तुजो कमिटमेंट आसता, जेन्ना तूं अवेलेबल आसता, the Lord makes it big. It started with that. मागीर देवाचें उतर वीकली दिवप. जायतीं भावां भयणां कॅन्सराचे पिडेंतलीं फोन करतात, दुसरे पिडेंतलीं करतात, तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिवप. Now the Lord knew my heart condition. Now the Lord has opened a door for me to go to the hospital. आमची साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा. थिंगा तेंच्यांनी ती डॉक्टर म्हाका वळखताली, ती म्हणूंक लागली, तुवें हे पिडेचेर जोयत वयला, तूं कित्याक येवन दुसऱ्यांक एनकरेज कित्याक करिना. सो नाव वन्स अ वीक आय एम ब्लेस्ड टू गो टू द गव्हर्मेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू शेअर विथ देम. Praise God. Thank you, Jesus. So when I started sharing the word of God and gave up my job, it looked like it is foolishness. Pun povit pustak म्हणटा, the Lord uses the foolishness of this world to shame the wise. पिशेपणशें दिसलें म्हजे फॅमिलीक, स्वता म्हज्या भावाक. He felt, अरे, you have qualified yourself so much, you got 20 years of working experience, you are working as a manager, what are you doing? हांवें म्हणलें ना, म्हाका आतां परतून पयशे जोडूंक कामाक वचपाचें ना. आय वील वर्क, बट नाव आय वील वर्क फॉर द लॉर्ड. देवाचें उतर, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावुरतलें. एंड टुडे माय ब्रदर हॅज सीन, एंड दॅट सेम ब्रदर टेल्स मी, you have taken a good decision, you chose the better part. जशें जेजून मारेक म्हणलें, मार्था एंड मेरी, Jesus said, no, Mary, मारेन बरो वांटो तो विंचून काडला. Today my brother, the same brother who felt that I was taking a wrong decision, he was not against, but he simply felt that, okay, you can do that, you can preach, you can reach out, but what is the need to give up the job? But in my heart I knew,
I knew the calling on my life, and I said, Lord, if I go to work, basically I'm a workaholic person, and I've been like a perfectionist. So जेन्ना हांव काम करता आनी म्हाका सर्वीस केली म्हणटकूच म्हाका पगार मेळटा. सो म्हाका पगार मेळटा म्हणटकूच हांव I'll give my best. So when I give my best to the work because I'm paid, I cannot give my best on the other side. That was what convicted me. It is not true for everyone. I'm not saying that everybody should give up their job. Even in the place that you are, where you are working, you can be sharing the gospel. You can reach out to so many people. Every person's calling is not the same. Just because some are called to do full-time ministry, it is not required that everybody gives up their job and sit at home or does full-time ministry. God has a plan for each person, and that plan is unique. तुका तोर teacher म्हणून नेमलोली आसा. You are called to share the love of God with children. If somebody is working in an office, there in your workplace, when people see you working honestly, बरे भाशेन काम करता, दुसऱ्याक एक बरें उतर दिता, तुजे भितर जेजू क्रिस्त आसा, the light of the gospel of Christ, the light of Christ in you shines, आणि दुसऱ्याच्या जिवितान जो काळोख आसा तो नपयत करता. So my dear brothers and sisters, all of us don't have the same task or the same calling. सगळ्यांक एकूच देवाचो plan. We are called to bear witness to Christ. But the way in which we bear witness to Christ need not be the same. एकल्याक आपल्या कुटुंबानूच आसता, दुसऱ्याक सर्विसेचेर, शेजाऱ्याक, maybe in school, in workplace, in a church, wherever. But wherever you are, the most important thing is to know that you are called to be a witness to Christ, to go out with the message of the gospel of Christ. तर दर एका दिसाक मिसाच्या बलिदानान आमकां क्रिस्त प्रसाद फावो जाता. जेन्ना आमकां ओळखून येतलें आमकां देव कितें फावो करता, देवूच एका साद्या हुंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान येता. आनी जेन्ना देव आमच्या काळजान येता तेन्ना आमच्या जिवितान कांयच उणेंपण आसूंक शकना. He is the creator of heaven and earth, and that Lord Jesus who's coming in our life, he is living. And that is why Galatians 2:20 कितें म्हणटा, now it's not I who live. जेजू म्हजे सोवें जियेता, हें जिवीत जें हांव जियेता हांव न्हय. Praise God, हांव न्हय. So this life that I live is Christ living in me. How many of us are understanding that? And when Christ is living in me, Christ wants to serve another brother or sister through me. हांव तर कोणाची सेवा करता, it is not Simitra. It is Christ in Simitra who's serving that person through me. So it's a good time to ask ourselves, am I available for God to serve others through me? Am I available for God to serve others through me? Is a question that we need to ask ourselves. Praise God. Thank you, Jesus. आता जेन्ना आमी म्हणटा क्रिस्त प्रसाद आमकां हें भाग आमकां पाद्रीच्या हातांतल्यान फावो जाता. जायते फावटी आतां पाद्री बीन एक मनीस, पूण ताका देवान मागला आनी एक देव मोण्यारी म्हूण नेमला. जेन्ना आमी ओल्ड टेस्टमेंटान पळयता, म्हाका आतां तें स्क्रिप्चर उडगास येयना, बट वेन एब्राम returns from the war after victory, तो वचून द हाय प्रिस्ट मेल्किजेदेकाक भेटता आनी तो ताका उंडो आनी सोरो दिता. Okay, he gives him bread and wine, which is symbolic, which is the shadow of the new covenant that we partake in the body and blood of Christ. And तेन्ना Abraham ताका आपल्या of his possession he gives him 1/10. He offers to the high priest. आमचे पाद्री भाव जायते वावुरतात. They have committed their life for Christ. They are there serving us 24/7. कोण बरो ना दुयेंतांची मागणी, कुमसारां, काजारां,
मिसाची बेट कितले ते आमचे पासत वावुरतात, आमचे ओत्मीक पसोना पासत. They are the shepherd who are put in charge of the sheep. We are the sheep that they are tending to. We are their flock. They are a shepherd. जाल्यार आमी तांकां जे नोदरेन आमी पळोवंक जाय ते देवाचे मोणयारी, जेजूचे मोणयारी आसात. It's a good time for us to ask, are we giving them the due respect? ओ जायते पावटी तांच्या विकनसाचेर आमी तांचेर आड उलयता काय? Let us understand, my dear brothers and sisters, they are there in place of God. They are anointed by God, and we cannot speak anything against the anointed of the Lord, because they are there selflessly. They have given up everything to serve. What is a priest doing? A priest is serving the flock that is in his care. Or rather, we should say, a priest is allowing himself to be used by Jesus to serve us. So, Jesu eka padri udeshi amka serve kotta. Zalyar, do we really believe that? And if we believe, do we give them the due respect? And even if we give them the due respect, are we giving them what is due to them? Malachi chapter 3 verses 10 कितें म्हणटा म्हजे भयणी? Malachi 3:10 वाचता? I want her to read from the Konkani. Yes, sister, you can say, you know it by heart. Beautiful. Thank you, Jesus. I'm so encouraged here because, it's such a joy to get this response. It's so beautiful that, when we are here, it's not that I am come to teach all. It's just that I'm standing here and the Holy Spirit, this is the school of the Holy Spirit. And when we are in the school of the Holy Spirit is teaching us all. So we are learning from one another. Yes, sister, Malachi 3:10. Praise God. Thank you, Jesus. So it has a promise. You bring a tenth, you bring your tithe into the house of the Lord. Let there be meat in the house. And God said, I will open the windows of heaven and pour a blessing. This is coming with a promise. कितली जाणां आमी आमच्या पाद्रींच्या आमचे जे देव म्हणयारे आसात तांच्या उदारपणा पासत आमी दिता काय? I was speaking to a sister and I said she was going through a lot of battles in her life, and financially they had a lot of money, but quite a bit of their money was blocked in a dispute over a building. The construction company had not completed the house. They had invested all their amount. आणि हांवें ताका म्हणलें, I said, sister, do you tithe? सो ताणें म्हणूंक लागले, ना हांव मिसाक घालता, ट्रे बोंडायता तेन्ना घालता. सो आय सेड, वॉट पर्सेंट वील दॅट बी? नो सिस्टर, नो पर्संटेज एंड ऑल बी पूट. म्हणलें, पवित्र पुस्तकान मलाकी 3:10 अशें बरयल्लें आसा. आय सेड, डू दॅट, बिकॉज वेन यू डू इट, द वर्ड ऑफ गॉड ऑल्सो सेज दॅट ही वील रिब्यूक द डिवावरर. आतां कितें जाता, तांचें जितलें इनकम आसा ते EMI भरूंक गेलें, पूण तांकां फ्लॅट मेळोंकूच ना. पूण ताचो एक क्वेश्चन आसलो, नो, आय डोंट नो हाव इट इज गेटींग युज्ड. म्हाका खबर ना ते 110 दिल्यार मागीर ताचो उपयोग कसो जाता तो. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whatever is given unto the anointed of the Lord, it is not for us to sit and take an account of it. It is what is due to him. It is what is due to them. It is due to the preacher of the word of God. That we need to give. It is not for us to see. ताचो हिशोब जो घेवपाचो आसा तो देव ताचे मदें आनी देवा मदें. आमकां जी देवान उतर दिला, देवान जे आमकां
बरोवन दिला तें आमी पाडूंक जाय. वी आर कॉल्ड टू गीव, वी गीव. आनी तेका लागून न्ही पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, इट इज इजियर फॉर अ कॅमल टू गो थ्रू द आय ऑफ द निडल than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Does it mean that God does not love rich people? No, it does not mean that. It means that the more you have, the more it becomes difficult to give. कित्याक जाचे कडेन फकत एकूच आजार आसा तेका 100 रुपया दिवंक एकदम सोंपें न्हू. पूण जाका एका म्हयन्याक 10 lakh सॅलरी आसा, चिमटो येतलो न्हू 1 लाख काडून दिवं. Understood? So it is not how much you give, but it is what you have and what you are called to give, how you give it. तूं कशें दिताय? एक बर्डन म्हणून दिताय काय तुका देवान बेडसांवांनी बोल्ला? You have been blessed. We have Brother Joseph here. Brother Joseph an एक बरें teaching घेतला. On the very first day of the new year, he has a teaching which we can share the link with you all. You all can listen and be blessed. So, जेन्ना आमी Christ prasad shevta, we know that we receive it at the hands of the priest, and that is received by us. Christ living inside of us, we are nourished. So each day, the bread of life is available for us through the Eucharist. आणि जो मनीस समजता या through the Eucharist म्हज्या जिवितान कोण भितर सरता आनी जेन्ना हो वर्तो देव म्हज्या जिवितान भितर सरता तेन्ना I am having Christ abiding in me, because that's what the word of God says, no? John 6:56 कितें म्हणटा? जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोवेन जियेता आनी हांव ताचे सोवेन जियेता. So do we not want Lord Jesus to abide in us? Do we not want to abide in him? So will our outlook to receive Christ in the body and blood of Jesus change? ये धाकटेचे शिकोवणे वरवीं जेन्ना हांव मिसाच्या बलिदानान भाग घेतले तेन्ना will my approach in receiving Christ in the Eucharist change? Will it change? Yes or no? Praise God. Thank you, Jesus. So, मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेता, we are going there in the presence of God. And पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, Psalms 97 verses 5, mountains melt like wax in the presence of the Lord. आमी जेजूच्या आसन्यान आसता, जेजू आमच्या काळजान येता. जेन्ना जेजू आमच्या काळजान येता, this bread of life, who's giving us life, when he is there, no mountain can exist in our life. Mountain म्हणल्यार दुयेंसूच न्हय मोगाचे बाबा भयणीनो. जायते पावटी आमी म्हणटा, oh, there is a tumor in that person's body. Mountains melt like wax in the presence of the Lord. ते कोणाक ट्युमर आसा ताकाच बऱ्याक पडटलें. तशें न्हय. एका मनशाच्या जिवितान can have a mountain of loan. डेप्थ आसा, रीण आसा, तो त्या मनशाच्या जिवितान दोंगर. पूण जेन्ना तो मनीस देवाच्या आसन्यान येता, when the person comes in the presence of God, every mountain shall melt like wax. Praise God. Thank you, Jesus. तुमकां कितें प्रश्न आसा? Do you all have any questions? Thank you, Jesus. Yes, praise God. Yes, brother. When I said the amount doesn't matter, means if a person has X, say she has 1 lakh, her amount is 1/10. 1/10. 10th. 1/10. 1/10. So from 10 lakhs, 1 lakh. She has only 100. Oh, I have only 100. 10. So the absolute value doesn't matter.
10 rupees is equal to 1 lakh. Because that's my 1/10, that's her 1/10. Praise God. Thank you, Jesus. I am doing tithing with my time. My time is my currency. I don't go for work. I don't have a source of income. But God has blessed me with 24 hours in a day. And I'm giving more than 10% of my time because my time is my currency. So my currency is not hard cash. My currency is my time. And I'm investing my time in His kingdom. Praise God. Thank you, Jesus. Ani कोणाकूय कितें प्रश्न आसा? Thank you, Jesus. I would request precious sister Rachel to say a small thanksgiving prayer based on what we learned today. Come, sister. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Abba, Father, I praise and thank you. I glorify you, I adore you, and I honor you. Thank you, Lord Jesus, for this moment, for this day, for this teaching. Thank you, Lord, for teaching us that you are the bread of life. And we need nothing but you. Thank you, Holy Spirit, for anointing us. Thank you, Holy Spirit, for teaching us. Thank you, Holy Spirit. I believe, Lord, that today every listener has gone with your anointing, your word, lacking nothing, remembering that you supply every need. You have already taken care of everything that we need and we will always need, ever need. Thank you, Lord. I praise you, Jesus. I praise you, Holy Spirit. Thank you, Holy Trinity. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Praise God. Kodam break bazaw, som washerman ba.